वागीवंत आधुनीक मागणी वागीवंत हातून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका वागीवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागरांत, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दुर्मदुताक खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मौन जाणवायें, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कुन्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. बागीवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडाराक तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळे म्हजे धुळडीर आनी उपोत्रे, हुस्के आनी कोंती, पिरांत आनी आकांत तुजे विगेंत आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे रुजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. ओचोऱ्यांच्या बागीवंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय पूण सदांच पावंक तूं राजी. तर तुजे पदवीदार मजतीन मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय आनी कालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराकाल चलूंक आमच्या पाप साहेबाक, बिस्म साहेबाक आनी सगल्या बिस्माक आनी देव मुणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवंडी ते जावं आनी तांच्या हातांत घाल्ल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मजत कर. आमीन. Bapak amso tumu kurtai, amci motici sukatai, omo kulkunin bastaku, apne जीवित तुका भेटो, तुझे कुटू एकटाई सदा, बाबत विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटू एकटाई सदा, बाबत विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटू एकटाई सदा, बाबत विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबत विश्वास मोगून जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे येशू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबेनी आसूं, तुमचे सोबेनी आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समोर उरता. आयचो विशय जावन आसा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. प्रिती मोग, पवित्र आत्म्याचें फळ. देवाचो आत्मो म्हणल्यार मोग आनी मोगूच. जी कोण मोगाचें जिवीत आशेतात तांकां देव भोरतेन आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी ती अनुभवला. देवाचो मोग पेल्या सोवे वाडटात. भाग्यवंतांतून आमकां एक व्हड प्रिती मोगाचो नमुनो. आमच्या जिवितांत प्रिती मोग दिसून येवंक ह्या मिसा बोलिदानांत मागतना आयचे त्रेसें भेटयलां रॉनी आनी कार्मेन डिसुजा तांच्याय कुटुंबा खातीर मागुया. इश्टानो,
हे पवित्र रितीन फावत हे पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोड पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्य सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड पदवीदार देव आमची कापलूट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. आयचे ही दोबाचे पोरबे सुमया देवाक दिनवासो आमी मोहिमा गावया. ह्या वेळार आमी आमची इंदेसांवां देवा मुखार घालुया. कितें भाशेन आमच्या कुटुंबा पासून, आमच्या शेजाऱ्या पासून, आमच्या मोग्यां पासून, जीं कोण पिडेंत आसात तांचे पासून ह्या वेळार आमी मागुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयचे दोबाचे परबे दिसा तुझे प्रितीवोन पुताचे खाणे आमी आनंदान वंदिता. तुझ्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हे सदां वावते चोरींतले देवी जिवीत आनी तातूंत अडापलोली कुरपेची सुबादेणी घेवन दादोशी जावंक आमकां फावो कर.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता हा वरवीं तो कोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. ओझियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप सरस्पर अशें सांगता इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं तरी हांव ताचो परमस करता म्हूण तांणी वळखूंक ना काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशीन घेवन वेंग वयता तशें हांवें तांकां वेंग वयलें आनी ओडू घालून तांकां जेवण वाडलें म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कांपता म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना एफ्रायमाचें हांव आनीक मिसळटोर करचो ना कित्याक हांव मनीस न्हय हांव देव तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी मिसळटण करूंक म्हाका खोशी ना देवाची उतर हें देवाचे उपकार बागयांत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिठी वेले वाचप भावा भयणांनो देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्यांवन ल्हान तो हांव तरी आसतना थाव नासलेली क्रिस्ताची दौलत परगटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां आनी आपल्या गुटाची मांदावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां सोर रोसणारा देवान हो गूट कालाच्या औरंगाबाद थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलो ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं स्वर्गीच्या प्रधानांत
आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. इस्ती क्रिस्ताची कूड आमचे सवे देवान शासनाक थावन येवजलोली मांदावळ. ताजे सवे ताजेर भावार दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जांचे थावन स्वर्गार आनी संवसारान सगळ्या बापूयपण उपसता त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपल्या मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं. कित्याक ताची पवित्र आज्ञा वरवीं तुमचे ओतोस्कोनान पर्यान रिक्तोल्याक व्हळान गोठायन वाडोवप वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करचें. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाई परस परतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे भरते वरवीं तुमी देवाचे सुपूर भरतेन भितर सरतल्यात. देवाचे उतर हें देवाचे बरोबर उद्गार. म्हजें सूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तो तयारेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाजाचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरोना जावन ताचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मालोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विंगली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवाय खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडचें ना. हें उतर खरें जावचें ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलोल्याक ती पळयतली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें बापानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आयज आमी खेरीत भाशेन बागयोन आंतोनीच्या त्रेजेनांक वांटो घेतात जाल्यार आमी सगळीं एक समुदाय कशी ही दोबाजीक परब समोरतात. आनी कसली ती परब? जेजूच्यो जायत्यो परबो आमी करतात, जावं ती ताच्या रायपणाची, स्वर्गा प्रवेशाची. पूण आयज खाशेली, कित्याक
जेजूच्याच एका कुडीच्या सांद्याची आमी परब करता आनी हो सांदो म्हणल्यार काळीज भोव पवित्र काळीज जें काळीज कुणायता जिवीत हेंच तें काळीज आंकवार मारीच्या कुसव्यांत आकारून आयलें हेंच तें काळीज दुर्बळांक कोण नासलोल्यांक आकांताक पावलोल्यांक व्हडलें हेंच तें काळीज देवाक पुरगोटूंक लासलें हेंच तें काळीज खुर्सार थांबलें पूण परत एकदां पुनर्जीवनपणान तें परत दोगदोगूंक लागलें आमच्या मोगा पासून आनी ह्याच काळजाची आयज आमी परब करता दोबाजीक परब समारंभात आनी हे समारंभे हे सेवाधर्माचो विशय जावन आसा कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकी आनी ह्याच काळजान जो मोग आसा प्रिती मोग पवित्र आत्म्याचें फळ आमी हाचेरूय लक्ष घालतले फेसबुकार वॉट्सॅपार इंस्टाग्रामार जायत्यो इमोजीज आसात आनी तितूंतली एक इमोजी म्हणटात तें काळीज हार्ट जें गुणायता मोग लव पूण देवान आमकां आदींतावन इमोजी दिल्लें गुणां दिल्लीं दाखोवंक आपलोच मोग दाखोवन जेजूच्या काळजा उदेशी दीस इज द ओल्डस्ट इमोजी जेजूचें काळीज सगळ्यांत आदली इमोजी जी आमकां दाखयता आनी आयज लेगून दाखयता हो देवीक मोग तेंच तें काळीज आयज आमकां उलो मारता आमचें काळीज तसलें जावन आनी हेंच आमी पळयतलो कित्याक देव बापान मोगान मनशाक रुचलो त्याच मनशाक साल्वार करून आपल्या मोगाच्या पुताक धाडलो तेंच काळीज घेवन धाडलें तेंच काळीज खुर्साचेर भिडलें आनी शेवटाक पवित्र आत्म्या उदेशी होच देवाचो मोग आमकां दोर घडये मेळटा आयज आमी नियाळ करतल्या पवित्र आत्म्याच्या फळाचेर ती मोगाचेरूय बी कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच ही आमकां जिवाची पयलींची 4 आवेसवर गोड 16वी सांगता जेजूचें काळीज आमचें करतलें जाल्यार पयले सुवातेर जेजूचें काळीज कसलें आसलें तें आमी पळोवन घेवची गरज आनी काळजांत आसा तो मोग आमकां दाखयतलें जेजूचें काळीज देवाचें काळीज कसलें आसलें तें आनी हें आमी वाचपाचेरूच आयच्या वाचपाचेरूच नदर घालून नियाळ करतले खेरीत भाशेन गोंयांत कांय मोगाची कांतारां तांचे माताडे घेवन आमी तांचेर नियाळ करतले देवाचें काळीज आसलें सोडचो ना तुका सोडचो ना असलें काळीज आसलें पयल्या वाचपांत आमी पळयलां ओजियस प्रवादी ताका देवान धाडलो खूंय उत्तर इस्रायेलान कित्याक तांकां इस्रायेलीच्या जुदेवांक उगडास करून पळयात देव मोग करता पळयात तुमचें जिवीत बदलात पूण ताणें त्या देवाच्या मोगाचेर विसर घातलो आनी हें वाचप आमी आयकताना आमकां आवय बापायच्या मोगाचो उगडास येता देव ओजियास असलींच उतरां घाता पोल्याशी तुमकां बाळगून दवरतलो तो मोगाच्या दोरयेन बांदतलो एके भाशेन आवय बापूय कितलें वायट करून भुरगीं तांकां वायट करूंक सोदिनात तसल्या मोगाची ओजियास प्रवादी आयज खबर करता जो मोग देवान आपलेच पोरचेक दाखयलो चुकली देवाच्या मोगाचेर विसर घातलो तरी आसतना देव सोडचो ना तुका सोडचो ना म्हणटा असलो देवाचो मोग दुसरे भाशेन देवाचो मोग मोकुडो दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो हाची खबर करता संवसार कुड्डो जाल्लो देवाच्या मोगाची ताका तितली ओळख आसोंक ना देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो कितें करून मोग आपलो मोग दाखोवंक आनी कितलो व्हरतो ताचो मोग आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारान धाडलो दाखोवंक मनशाक खरेपणी हांव मोग करता आनी हो मोग कसलो उदारपणाचो मोग दिता आनी घेता तें पळयना उदार मोग हो आनी ह्याच मोगाची भाग्योन पावलो एफेसकारांक हे चिठीन बरोवन सांगता आमी ह्या मोगाचो प्रचार करतात हांव आनी जेजूचे पाटलावदार शीच ह्याच मोगाचे प्रचार करतात होच तो मोग जो संवसारांत आयलो आमचे पासो उदारपणान ह्याच मोगान आपलो जीव दिलो आमकां जीव दिलो देवाचो मोग
कुड्डो तो आमकां उद्दारपणान आपलो मोग दिता पडेना कितलो दिता तो. आनी तिसरे सुवातेर देवाचो मोग काळजांतान मोग तुजो हांव करतां. होच तो काळजांतान मोग केल्लो मोग आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू कुर्सार रावन उगडापो करता. शेवटाक मेरेन आपलो मोग दाखयता. होच तो मोग देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. ह्याच पुतान त्या कुर्सार रावन तेंगशी कशी संपूर्णायेन हो मोग आपण मनीस कुळाचो करता म्हूण दाखयलें. आनी ह्याच मोगाची ह्याच काळजाची आयज आमी परब समजता. तर आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवन घेतले? देव मोग. जेजूच म्हणटा जोआंवच्या आवेसवरान 15वे आवेसवरान 13वी गोडीन आमकां म्हणटा तो जो कोण आपल्या इश्टाचो मोग करता आनी ताका आपलो जीव दिता ताचे म्हणून व्हडलो मोग ना. होच मोग जो जेजूच्या काळजांत जावन येता तोच मोग आमच्याय काळजांत विकूंक गरज. आनी तोच मोग पयलीं स्वते देवाक पेल्याक आनी म्हाकाच दाखोवची गरज. आनी कशे भाशेन आमी दाखयतले? देवाक मोग जायते भाशेन आमी देवाचो मोग करता. शाबासकी देवाचो मोग आमी जायते भाशेन करतात. किरीत भाशेन मागण्या उद्देशी आमी करतात, दाखयतात देवा खऱ्यांनीच आमी तुजो मोग करतात म्हणून. पूण एक फावटी मनशाक ही थाळणी येता, म्हाकाच कोणी ती थाळणी येता. आमची मागणी इतली सदांच बाय हार्ट जाता. त्यांचो उतरांचो एक अर्थ आसता तो ती मुदार जावन दुसरीच जातात. आनी भोव करून जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो तेस आमी करतात तेन्ना ती उतरां सारकीच मुदार जातात. बोल्या आनी नेटुवायच्या काळजा जेजूच्या म्हणटात मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. पूण ते फास्ट म्हणून परतून म्हणून जावं ते भेंड्या काळजाच्या असलीं उतरां जातात. उतरां मुदार जावन ताचो अर्थूय मुदार जाता. दुलोबा काळजा जेजूच्या स्वीट हार्ट ऑफ जीजस हें उतर मुदार जालां. लोबा काळजा जेजूच्या जाता. आयज आमी तेर्स करतना कितें भाशेन मागणें करतना मोगान तें करूं त्या उतरां सारकीं उचारून खरो तो अर्थ उचारून मागणें करून आयज आमकां उलो. पेल्याचो मोग जावं तो एक गोरकार आसा, एक गोरखान आसा, एक फियान्से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आसा. जायतीं प्लास्टिकाची काळजां दितल्यान, थर्माकोलाची काळजां दितल्यान जी काळजां केन्ना तुटोनात फुटोनात. पूण मनशाचें काळीज तुटून फुटून उडोवन आमकां वेळ लागना. जावं तें अविस्वाशीपणाक लागून हांव म्हजो मोग दाखयता पूण दुसऱ्याचोय करता. कितें भोगता काय ते चेडवाक ते गोरकानीक, कितें भोगता काय ते चेड्याक ते गोरकाराक. आयज आमी कुडीची आमचे भितर आसा ती काळजां तुटोना जावन आमी प्रयत्न करूंक जाय. काळजां सांबाळून आमचो प्रयत्न करूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर मोग म्हजोच. जायते फावटी जिवितांत पडसाण येता, दूख येता, आकांत येता आनी तेन्ना जिवीत नाकाशें दिसता, जिवीत काबार करचें दिसता. आयज किरीत भाशेन म्हाकाच म्हजोच मोग करूंक देव आपयता. कित्याक देवान म्हजो मोग केला. उगडास करचो जेन्ना म्हाका थाळणी येता किरीत भाशेन सुइसायड करून जीव काबार करून उगडास करचो म्हज्या आवय बापायचो जी म्हजो मोग करतात. पूण एक वो दोन कोणो तरी इश्ट मित्र आसतलें जे म्हजो हुस्को दवरता ताचो उगडास दवर. वो देवाचोच उगडास दवर जो म्हजो उक्तेपणी अनकंडिशनल चिंबेर नासलो मोग करता तो. ताणेंच त्या मोगान म्हाका रुचला. तोच मोग ताणें म्हाका दिवन बसला. हें जिवीत काबार करचें न्हय. मोग करुया देवाचो, भेल्याचो आनी मनशाचो. एक खूंय यंग तरणाटो आसलो आनी तो खूंय गांवांत गेलो आनी म्हणूंक लागलो पळयात म्हजे लागीं सोबीत सुंदर काळीज आसा. हें काळीज खूंय लोक पळोवंक लागलो. शायन जातालें सारकें परफेक्ट. आनी लोक शाबासकी दितात काय बरें काळीज ताचे लागीं आसा हे तरणाट्या लागीं. आनी तेन्नाच खूंय गोडदेंत एक मनीस आसलो. ताणें म्हणलें खूंय तुज्या सोबीत म्हजे लागीं काळीज आसा.
आनी लोक पळोवंक लागलो हो कोण काय म्हणून. आनी एक तो जाणटो बाडे मनीस आसलो खंय आनी मुखार आयलो तो. आनी त्या तरणाट्यान विचारलें, कशे भाशेन तुजें म्हणोंक शकता, तुजे लागीं सोबीत सुंदर आसा, पळोवया तुजें काळीज. आनी हे जाणट्यान खंय आपलें काळीज दाखयलें. आनी ताच्या काळजाक खंय सगल्यो गावे आसलेले, मावो आसलेल्यो, स्काज आसलेले. एक एक कडेन काळजाचे कुडकेच आसूंक नात, एक एक कडेन काळजाचे कुडके फीट जायनासले. आनी तेन्ना खंय हो तरणाटो म्हणटा, कशे भाशेन तुजें म्हणोंक शकता तुजें काळीज इतलें सोबीत, म्हजें तर परफेक्ट शायन जाता, झगझगता, तुज्या काळजाक शायन देखून ना. तेन्ना हो जाणटो खंय ताका म्हणटा, पळय हे काळीज म्हाका जाल्यार सोबीत सुंदर, कित्याक हे जे सगळे गावे आसा ते म्हाका उगडास करता जांचो हांवें मोग केला तांचो. जितल्यांचोय हांवें मोग केला तांचो म्हाका गावो पडलेलो आसा. हे गावेची मावो उरल्यात, जे कुडके नात ते हांवें मोगान दिल्ले आसा दुसऱ्यांक, पूण परत तो मोग म्हाका मेळोंक ना. त्याच पासून ते रिकामे सुवाते आसात म्हज्या काळजान. थोड्यांनी हांवें दिलो मोग, थोड्यांनी परतो दिलो, पूण तांचो मोग म्हज्याकी ल्हान जालो आनी त्या पासून म्हज्या काळजान ते फीट जावंक ना. आनी तेन्ना खंय सगळो लोक सायलंट जालो, ओगवलो. कित्याक ताणें काळजाची सोबिताय त्या जाणटेल्याच्या काळजान पळयली. असलेंच काळीज देवाचें. ताका मावो आसात, आमच्या मोगा पासून ताका मावो पडल्यात, स्काज पडली आसात. हो मोग ताणें आमकां उदारपणान दिल्लो आसा, पूण आमी तो परतो ताका दिवंक ना. दिला पूण थोडो दिला. त्याच पासून आमचे काळजाचो मोग ताच्या काळजान फीट जायना. आयज आमी जेजूच्या काळजाचेर नदर मारतना, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, हे उद्गार उच्चारतना देवा लागीं मागुया. ताचें काळीज आसलें तशें आमचेंय काळीज कर. बागेवन हातुनीच्या जिवितांत एक व्हडली घडणी घडली. आमचें काळीज जरी तर देवाक, देवाच्या मोगाक उडोवंक जाय जाल्यार तें एक एक फावटी दुसऱ्याकूच ओडटा. जूंय सांतांतून रावतालो थंयसर एक खंय सावकार आसलो, बरो गिरेस्त आस्तीक मनीस. ताच्या मोन्नाकूय सांतांतून आपयलो प्रवचन करूंक. आनी तो खंय प्रवचन करूंक लागलो, उक्तेपणी करूंक लागलो, सगळें सांगूंक लागलो कशे भाशेन ह्या सावकारान गरिबाचे पयशे घेतले आनी दोबरा तिबरा तांचो जुरान उदीक पयसो घेतलो. ताका म्हळ्यार आनीक दुर्बळ केली, आपूण गिरेस्त जालो. आनी ताणें म्हणलें खंय ताचें काळीज आजून लेगून ते गिरेस्तकायेच्या तेव्याचेर आसा. आनी ताचें काळीज थंयसर मेळटलें. लोक धांवन त्या सावकाराच्या घरांत पुडेवंक कोऱ्यांनीच ताचे तिजोरीन तेव्यान ताचें काळीज आसा जाल्यार. आनी उगडून पडयल्या जाल्यार सारकें गरम, आतांच काडलेलें कशें काळीज तांकां रोखताचें मेळ्ळें थंयसर. पूण तांणी सोद मानलें ना. परत आयली त्या सावकाराच्या मोड्याशी आनी तांणी ताच्या मोड्यान चिरल्या खंय आनी चिरून पडयल्यार ताच्या मोड्यान, ताचे कुडीन काळीजूच आसूंक ना. आमचें काळीज आसता जंयसर आमचो तेवो आसता. जरी तर हो तेवो म्हजो जेजू, ताचें काळीज आमचें काळीज करूंक सोंपें जातलें. जरी तर म्हजो तेवो दुसऱ्यो वस्तू, थंयसर म्हजें काळीज आसतलें. होच जेजू जाणें आपलें काळीज पिंजून आमकां मोग दिलो, तोच ह्या अवताराचेर येतलो. परत एकदां तोच मोग दिलो. ताचेच लागीं प्रिती मोगान जिवूंक ताचें काळीज आमच्या काळजा सारकें करूंक मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सूर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पिकमीच्या रुजणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सिद्धा आमच्या सोम्या, तो पवित्रात्म्या उर्वी गोरवी सांबाळलो, आगवार मरे थांय जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें पोस दिसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, मेल्ल्यांची मजरी करूंक येतलो, सोद मानता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सोबी, भोगताचो एकदार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवन भोग, सासणाचे जीव. आमेन. ह्या वेळार आमी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमचे धर्मीक फुडारी प्रिती मोगाचे मुणयारी जावन
तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक, बाबा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी एकामेका सोवे दुस्मानकाय करचे बदलेक प्रिती मोगान पोरचेची सेवा करून तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक, बाबा. आमी सगळीं जी क्रिस्ताचे भावार ठेवता तांणी एकामेकाच्या प्रिती मोगान सुर्गेची वाट तांकां आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक, बाबा. ह्या मिसान खेरीत भाशेन रॉनी आनी कार्मेल डिसुजा तशेंच आयच्या दिसान दुसऱ्या 3 मिसान इंतेसांवां घातल्यान सावयो आनी रोसालिया बरेटो, साल्वादोर आनी फ्रिडा फर्नांडीस आनी आग्नेलो आनी डॉरिस डिसुजा तांच्या कुटुंबांक बागयोंत आंतोनीचे विणवणेन देवान बरे भलायकेन सांबाळून आनी सुबाम आशिर्वादान भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, आमची मागणी आयक, आमची मागणी आयक, बाबा. दयाळ बाबा, कालतिकायेन आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पिता देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपली पवित्र शुभेच्छा दवर सोयीस्कर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां वर्थो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमच्या असोगतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुटीन आमच्या अपराधाचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक
सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वपदवीधर आणि शासनाच्या हा देवा स्वर्गाडी आणि सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार बाललो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलोल्या ताच्या कडवडायतले भावले रगत आनी उदो जिवी दितोल्या संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली सोर सोडवणेचे जोरी संत सांतान बागोच्या आपल्या विडलोल्या काळजां सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्र कोणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कोशी कोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्किया आनी खाया ही मोजी कूड तुमचे पासोचो मोर पोची तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्या आनी हातलें पिया ही म्हज्या रोगताची ही कास नव्यानी सासणी कराराचें हें रोगो पातकांचे बोगसणी मेळच्या तुमचे ही पासो आनी सोमेस्त मनशां पासो तें वारोतोले हें म्हज्या उगडासा कोरा गावन बाबाताचो गूट गुरगुटया Gesù melo, Gesù জীবন চালা Gesù ogień toro बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बोरवासो दवरून गेल्या ते आमच्या बाबा भयणीची कापीट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची किरीत भाशेन सगळीं जीं कोण पिडींत आसात आपलो वाडदीस मनोवतात काजाराचो दीस मनोवतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंतवार मरी देवाची माय सांगाती बागयोन दोर दिता बागयोन तातून आनी सूर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच सांगाता तुजी मूय मागोवंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाबा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडूंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा तुझे रास आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो निरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची तशी आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलोटी सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवळखी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर दुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवड चलयताय सासणाच्या सासना सोम्या शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची श्री संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हूण म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो गोडसरू म्हाका केदीच निर्मू नाका आमीन Gloria
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंबा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पिडय. अशें तुज्या पुता जेजू सोरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भाव भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सगल्यांक आयच्या भोव पवित्र जेजूच्या काळजाची दोबाजेक पोरबेची कुशालकाय आवडेता. फाल्यां आमच्या आस्काराच्या सांतातोनीचें वेस्प्र सांजे 5 वाजता तर आमचें मीस आनी वेस्प्र सांजे 5 वाजता यूट्यूबार वो टीव्हीर टॅलिकास्ट जातली. सर्वेस्फोर तुमचे सवें आसूं. तुमची सोबी आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. Bagion danton amche basot vinotiko. Jezu Christan basela te amka fawozaucha. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या बागेवन दादोनी कोऱ्या बावार्ता सोगुशार प्रसंगार आनी गोरच्या आगंताक आसल्यांक तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. बागेवन दांदोनीचो आशिर्वाद विनोदी त्रिएक देवाचो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी घेवया. वचून या, क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाची बरोवकार